नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. बजेटाची अनुय खात्रीना अर्धो प्लान चालीक लागपाक कुस्तार. बजेटाक मारली 1300 कोटींची कातर. पगार घालूंक पोरू काडले रिझर्व्ह बँकेचे 1100 कोटी ओव्हरड्राफ्ट. पळयात बजेट पंचनामो. विजयाक लागीं केल्यार काँग्रेस सोडटलो. विश्वजिताची शिटकावणी. विजय म्हणटा विरोधकांचे सरकार पक्षाकडेन सेटिंग. रोहनी उलयता विजयाचीच भाषा. सावळ बाबुशाक फरक पडना. गोय मुक्तीच्या 50 वर्सां उपरांतय सत्तरीतले हिवऱ्या लोक पिवपाच्या उदकाक पातीशेर. सरकाराचे हुमरे झरयले फायदो ना. हिवरेकारांक टँकर सोडूंक वाली ना. खासा रिपोर्ट. आणि सुमुलाक गोंयांत बिझनेस करपाक वाट मेकळी. सुमुलाक मान्यताय दिवपी अधिसुचोवणी रद्द करपाक हायकोर्टाचो न्हयकार. गोवा डेअरीची याचिका मारली भायर. खबरो विस्तारान. पार्सेकार सरकाराच्या नवे बजेटाची अनुय खात्री दिसना. 1,500 कोटींचे रीण घेवनूय अर्धो प्लान चालीक लागप कुस्तार. मायनिंग रॉयल्टीचे टार्गेट 2 वर्सां शेळयला. टॅक्स 10% वयर वाडना. 14,700 कोटीच्या बजेटाक पयलींच 1,259 कोटीची कातर मारल्या. 1,229 कोटीच्या अनुचे खर्चाची बिलां फुडें वर्सा धुकल्ल्यात. येणावळी परस रीण दोबरात वाडटा. फाटल्या अर्थीक वर्सा रिझर्व्ह बँकेकडच्यान 1,066 कोटीचे ओव्हरड्राफ्ट काडून सरकारान पगार घाला. पळयात बजेट पंचनामो. दर वर्सा प्रुडंट सरकाराच्या बजेटाचो पंचनामो करता. सरकाराच्या बजेट एस्टिमेटा परस प्रुडंट एक्युरेट. सरकाराचे फुगयल्ले बजेट वर्स सोंपता म्हणल्यार एक्सपोज जाता. आता तर सरकारान एक्शन टेकन रिपोर्टय बंद केला. अंदूच्या बजेटातली दाखयली पळय पळयात. सरकारान बजेट मांडला 14,700 कोटींचे. 1,259 कोटींचो हिशोबूच ना. पैसे नासतनाच 1,300 कोटींचे बजेट फुगोवन दाखयला. सरकाराचो येणावळीचो अदमास सादारण 1,000 भर कोटींनी चुकता. वर्स 11-12 आयले फक्त 4,788 कोटी. वर्स 12-13 टार्गेट 6,133 कोटी. आयले 4,758 कोटी. 13-14 तेच. ह्या 2 वर्सात तर येणावळ टार्गेटा परस 1,000 भर कोटी उणे. सरकार म्हयन्याक 60 कोटी मोडून लोकांक स्किमी वाडटा. दुसरे वटेन पगार घालपाक पातीशेर जाल्ल्यान रिझर्व्ह बँकेचे ओव्हरड्राफ्ट काडटा. गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावट पोरूच्या आर्थीक वर्सा सरकारान 1,069 कोटीचे ओव्हरड्राफ्ट काडले. आज मेरेन केन्नाच ही रक्कम वर्साक 100 कोटीक सुद्धा तेकिल्ली ना. मायनिंगातले येणावळीचे सरकाराचे गणित फाटली 3 वर्सां जाली कशें चुकता पळयात. 2014-15 टार्गेट आशिल्ले 400 कोटी. येणावळ 50 कोटी. 2015-16 टार्गेट आशिल्ले 590 कोटी. येणावळ 68 कोटी. 2016-17 टार्गेट दवरला 443 कोटी. आता सरकाराचो प्लान आणि रिणाचे कितें जाला ते पळयात. मायनिंग बंद जायत सावन गोंयचे प्लानाची दशा पळयात. सरकार प्लान करता 3,000 कोटींचे. मात चालीक लागता 1,500 कोटी मऱ्यानच. सरकार रीण काडटा 1,500 कोटी मेरेन. प्लान चालीक लावंक वर्साक 3,000 कोटी रीण काडप गोंयांक परवडना. मात लोकांक दाखोवंक प्लानाचो आकार सरकार बेठोच वाडयत चल्लो. तरीकूय सरकाराची येणावळ वर्साक सादारण वाडटा 800 कोटी. वर्साक रीण काडटात 1,500 कोटी. येणावळीच्या दोबरात. 2017चो मार्च म्हणल्यार रीण आनी पब्लीक अकाउंटाची देणी पावतली 18,000 कोटी वयर. गोंयकाराच्या माथ्यार 1.25 लाखाचे रिणाचे वजेर. जीडीपीचे आकडे कशे फुगल्या पळयात. मायनिंग बंद. फॉरेन टुरिस्ट देंवले. गोंयच्यो सहकारी बँको NPA वाडिल्ल्यान पातीशेर. मात 2012-13तलो 35,000 कोटीचो जीडीपी खंय तेकलो 70,000 कोटी. CSOची जीडीपी काडपाची नवी पद्दत आनी जीडीपीच्या नव्या आंकड्यांचेर सध्या देशभर वाद चल्ला. मात सरकार हे आंकडे दाखोवन रीण घेत आसा. 70,000 कोटीचो जीडीपी म्हणजे दर एकलो गोंयकार वर्साक जोडटा 4,66,000. वस्तुस्थिती काय तशी दिसना. परिस्थिती खबर आसूनय सरकार असली बजेटां करता. येणावळ वर्साक वाडटा 800 कोटी. रीण वाडटा 1,500 कोटी. म्हयन्याक सुमार 750 कोटीचे येणावळ. तातले 500 कोटी चल्ले फकत पगार, भत्ते, पेन्शन, ग्रॅच्युटी, ग्रांट्स आनी रिणां भरपाक.
पेट्रोलियम वॅट वाडयल्ल्यान 101 कोटी मायज येतले तितलेच. मायनिंग सुरू जाल्लेंच ना. लीज रिन्युअल आनी मिनाच्या ऑक्शनांतल्यान फाटलीं 2-3 वर्सां ना म्हणल्यार वर्साक 800 कोटी येणावळ आयल्या. अंदू तशी येवची ना. 59,000 कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लावच्या पयलींच ही परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन विजय सरदेसायाक लागीं केल्यार आपूण काँग्रेस सोडटलो. वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन पार्टीक शिटकावणी दिल्या. संघटीत विरोधी गट म्हणून एकठांय आयिल्ल्या आमदाराचे सरकार पक्ष बीजेपी कडेन सेटिंग आसा म्हणून विजय उलयल्लो. ताका विश्वजिताची ही जाप. विश्वजीत म्हणटा विजयाची भुरगेपणां असल्याक लागीं करपाक जायना. बाबूश आनी सावळ विजयाचेर स्पश्ट कांयच उलयनात. रोहन विजयाचीच भाशा उलयता. I can say I am disappointed with the session. खंय तरी सेटिंग जाता आनी हे सेटिंग जाता तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसता आय एम नॉट कम्फर्टेबल असोसिएटिंग विथ दोज पीपल हू डू सेटिंग विथ द बीजेपी. विजयाच्या ह्या आरोपाचेर विश्वजीत राणे फ्युरियस जाला. विजया सारकेल्या इमॅच्युअर आमदारा बरोबर काँग्रेसीन युती केल्यार तो खंय काँग्रेस सोडटलो. पण असे जेन्ना कोणी आरोप करता आणि खोटी आरोप करता आमी ते इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. And most importantly, it talks about how a man is immature. If a man cannot function in a group of 6 and wants to become the hero for the day every day and become the picture of the day every day, that's not acceptable to me. Opposition leader of Goa doesn't require Vijay Sardesai's education. He's been a MLA for the last 45 years. आणि मुख्य म्हणजे कितें आसा हे बी टीम कोण आहा बीजेपीचे स्पष्ट आयज जाले by breaking opposition unity. So the man who's broken opposition unity and cast aspiration on the other colleagues himself is a B team according to me of the BJP. हांव स्पष्ट सांगता की काँग्रेस पक्षान यांच्या वांगडा कसले टायप करप ना. पुरो जाले यांचे. आणि केले जाल्यार तुम्ही कितें करतले? माझी वाट आहा ओपन. हांव जायते वाटेन वचूं शकता. नरेश सावळ आणि बाबूश म्हणटा विजयाचो बाण जांका लागला तेच उलयतले. असेंब्ली फुडली आमी एकठांय आयिल्ले. हे जे आसले पळय ते फुडें इलेक्शना पर्यंत वतले हाजेर कोणाचे भाष्य नासले कोण उलोवंक नासलो. मागीर हांव रोहन आनी विजय हे आमी वी आर स्टील टुगेदर आनी आमी एकठांय आसतले. आतां सध्या आतां पर्यंत एकठांय आसा. तेंचे विजयन जो कमेंट मारलो तो कोणाक मारलो अपार्ट फ्रॉम अस आमच्या व्यतिरिक्त जे बाकीचे कोण मारले तांकां तेंच्यांनी पळोवचें. As far as Vijay is concerned, he has not mentioned anyone's name. So I believe whoever feels that they have done some flow management with the BJP, it is basically it is a hint at them. So it is those fellows who had conspired to do this thing. So it is it would basically it is directed to them, and those are the people who should basically look at their conscience and look. रोहन मात विजयाचीच भाषा उलयता. पहिलो दीस गेलो खरो बरो गेलो. एवरीबडी वॉज टुगेदर. पूण म्हाका दिसता एवरीबडी इन द सेकंड डे ऑनवर्ड्स बिकेम अ इंडिविजुअल टेस्ट. जॉइंट क्वेश्चन्स पुट वे नॉट आस्क्ड. On the floor assembly, a lot of unwanted time was taken by few members from the opposition. And I think BJP has done a good floor management, maybe with some opposition members also. आमी उठ्ठालेच प्रश्न विचारप आमी रुलिंगाचो बोवाळ सुरू जातालो. पूण certain members were allowed to talk free. So that itself gives a conclusion of what was happening in the house. I need to discuss this with Vijay in person. की एक्झॅक्टली कितें जालां कितें केलां तें ताजे फॉर हीज व्ह्यू. कांय दिसा फाटीं एकठांय शक्ती प्रदर्शन केल्ल्या युनायटेड ऑपोजिशनात विजयाचे वक्तव्यान खवदळ पडला. अधिवेशनाच्या निमतान महागठबंधन केल्ले. करून 8 दीस जाल्ले ना. गठबंधन आनी काँग्रेसवाल्यांची 2 तोंडां 2 वटेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुमुलाक गोंयांत बिझनेस करपाक वाट मेकळी. सुमुलाक गोंयांत बिझनेस करपाक दिवपी गोंय सरकाराची अधिसुचोवणी रद्द करची म्हणून गोवा डेरीन घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. गोंयांत सुमुल आयल्यार दुधकारांक पर्याय मेळटलो आनी ताचो फायदो दुधकाराकूच जातलो म्हणून गोंय सरकारान आर्ग्युमेंट घाल्लो. ते प्रमाण हायकोर्टान निकाल दिलो. घेऊया एक विराम.